कुळ्या न्हंयत बुडून तिघा सख्या भावांसयत चौगांक मरण आयले। कुळेच्या मेटावाडो वाठारांतल्या पुला लागसर आशिल्ले न्हंयेत पेवपाक देविल्ल्या वास्को वाठारांतल्या 4 तरणाट्यांक बुडून मरण आयले। दुर्दैवी म्हळ्यार मरण आयल्ल्यांमदीं चिखलीचे 3 सख्खे भाव आसात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वास्को आनी चिखली वाठारांतले 5 तरणाटे आपल्या इश्टां वांगडा कुळे हांगा न्हंयेचेर पिकनिकेक आयिल्ले। तातूंतले 4 जाण न्हावपा खातीर न्हंयत देंवले आनी एकलो न्हंयचे देगेर रावलो। न्हंयच्या पात्रात पेवपाचो आनंद घेतना उदकाचो आनी प्रवाहाचो अदमास तांकां येवंक ना आनी ते 4य जाण न्हंयेत बुडपाक लागले। ते पळोवन देगेर आशिल्ल्यान तांकां मदत करपाचो यत्न केलो पूण ते शक्य जालें ना। मागीर ताणें धांवत वचून रस्त्यावेल्यान वचपी एकल्याची लिफ्ट घेतली आनी सरळ पुलीस स्टेशनांत गेलो आनी घडिल्ली घडणूक सांगली। उपरांत पुलिसांनी येवन बुडिल्ल्या 4य जाणांक उदकांतल्यान भायर काडले पूण तो मेरेन तांकां मरण आयिल्लें। 7:30 ट्रेनीनसून येले आणि ट्रेन हिंगा 9 तशें पावलेले। 9 मागीर आमी थिंगासून सोलून येयलेले हिंगा पुलीस स्टेशनाक विजय लिफ्ट गेलो आनी एकलो ट्रक व टेम्पो आमकां हिंगा सोडले। मागीर हांवें उदो पयलो, हांवें सांगलें हिंगा नाका, हिंगा न्हावपाचें। हांव परत घेवन वयतालो तेमकां। ब्रिजार तेकू पावलेले आमी। मागीर तो हिरण्णा लक्ष्मण तिगू भाव हा पळय, तेमी परत येले हिंगा सकयल येले। मागीर हांव येयलो तेमच्या वांगडा येयलो। मागीर तेमी भितर गेले न्हावपाक, हे कपडे बी काडून गेल्लो। हांव देखू गेल्लो न्हावपाकू। मागीर ते हांवें सांगलेलें थिंगा डीप हा, नाका, आमगे हायट देखू कमी हा। मागीर हांव सायडी येयलो, भायर म्हणल्यार थिंगा डीपान गेलो ना। हांव हिंगा सायडी येयल्लो, सायडी न्हावतालो आमी। तेगी एक सगळे हे भूताले आनी एकामेका हेल्प करपा वचून तेमी देखू बुडले। पूण आता म्हाका सांग, तुमी चलत येयले ट्रेनीर, तुमचें नांव कितें तेंचें आनी तुमचें? फर्स्ट तेमगे व्हडलो भाव हिरण्णा, मिडल भावाचो नाव राम आनी धाकटे भावाचो लक्ष्मण। आनी तो चवथो आसा तो कोण? तो विजय। आयटीआय कोण करताले? आयटीआय राम आनी लक्ष्मण कोता। तुमी आयज आयटीआय चुकोवन येयल्ले काय आयटीआयतल्यान सुटी आसली? ना, आयटीआय आतां हॉलिडे हा, तेका लागून आयटीआय मंडेसून स्टार्ट जाता। तेमी सांगलेले टील सॅटर्डे आमी फ्री हा, आमी या म्हणून पिकनीक। आयटीआय करता? कितले जाण येयले तुमी? कॉलेज कोता, हांव फादर आग्नेल कॉलेज कोता। कितले जाण येयले तुमी टोटल? टोटल 5 जाण येयले। 5 जाण येयले। 4 जाण बुडले, तूं एकटोच येयला। मागीर बुडटकीर तुवें कितें केलें? हांव बुडटो कितें तेमगे हात पयलो, हांव एशको कोता आसले तेमी। हांव कितें केलो, हांव कितें हेल्पा पयता आसलो कितें हा म्हणून। मागीर हांव लाकड गेलो, लाकड थिंगा पावना आसलें, लाकड उडयल्लो हांव। मागीर हांव डायरेक्ट धांवलो आनी थिंगा एक आंटी रावलेले ब्रिजीको, तेणी एकल्याक रावयलो आनी सांगलें म्हाका पुलीस स्टेशना सोड म्हणून। पुलीस स्टेशना पावलो आनी सगळे सांगले पुलिसाक बी। ओके, मागीर पुलीस येयले? तोपर्यंत मेल्ले तेमी। आदर्श नगर चिखली रावपी 19 वर्सां पिरायेचे रामन पारसू मदेर आनी लक्ष्मण पारसू मदेर हे दोगूय ट्विन्स भाव आनी तांचो व्हडलो भाव हिरण्णा पारसू मदेर मेळून ह्या तिगूय सख्या भावांक हे घडणुकेत मरण आयले। जाल्यार न्यू वाडो गणेश मंदिर लागसार रावपी विजय साजिली हाका मरण आयले, जाल्यार एकलो वाचलो। कुळे पुलीस फुडलो तपास करतात। आज सकाळीच एक ट्रॅजिक घटना घडली, ते म्हणजे एक 4 जाण आमचे कुळ्या खंय तरी पिकनिकेक गेल्ले भुरगे बुडून तांची मृत्यू जाल्ली आसा। भितरले 3 जाण जे आसा ते एकूच मदार फॅमिलींतले 3 चेडे आसा। भितर 2 जाण ट्विन्स आसा आनी एक तेंचो व्हडलो भाव आसा। तेंच्यांनी घरा कडेन आपल्या आवयक रिक्वेस्ट करून सगळें जेवण खाण रेडी करून पिकनिकेक वयता म्हणून सांगून सकाळची 7:30ची ट्रेन धरली आनी ते कुळे गेले आनी ते दनपारचे एकाच्या ट्रेनीन ते परते येवपाचे। पण ट्रॅजिकली तेंची थंय बुडून मृत्यू जाली आनी तेजी हांगा एक व्हडली भयण आसा आनी तेंचे आवय बापूय हांगा आसा। मूळ ते कर्नाटकांतले बगलकोट जाग्यांतले ते कर्नाटकांत। आनी आतां यूज लॉस तांकां 3 चेडे ना जावप एकूच वांगडा म्हणल्यार खूब व्हडले लॉस तांकां। आनी देवान तांकां स्ट्रेंथ दिला बरो येदे व्हडले लॉस बेर करपाक। आनी तशें रिक्वेस्ट करता की लोकांक म्हणजे तरणाटे भुरग्यां कडेन की आतां पावस सुरू जाला आनी हो टायम जर केन्ना उदकान वचपाचो जाल्यार थंय तुमी
रिस्क केन्नाच घेवप न्हू, हें एवॉयड केल्लें बरें आनी केअर घेतलेलें बरें.